मोगाळ कार्मेल किरण वीक्षकांनो तुमकां सुमेस्तांक म्हजे प्रणाम तशेंच बरो दीस हांव मागतां. सप्टेंबर म्हयन्याक येदोळसो आमी आदेवस मागोवन ऑक्टोबर म्हयनो सुरू केला आनी ह्या पयल्या दिसा आख्खी पोळी सभा तशेंच कार्मेलीत व्हड संतोषता संभ्रमता आनी आचार्यसिता जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजाचें फेस्त आयकूंक भोव खुशी तशेंच नियाळूंक संतोश आनी काळजाक दादोसकाय दिता सांत तेरेजाची जिणी. ह्या तिच्या फेस्ता संदर्भी दोन संगती तुमच्या सांगाता वांटून घेवंक हांव आशेतां. पयलें जावन मोठव्यान तिची जिणी आनी दुसऱ्यान सांत तेरेजाची ल्हान वाट. 1873 इस्वेंत जानेरेच्या 2 तारखेक फ्रांसांत आलोन्सो म्हणल्या शारांत तिजो जल्म. बापय लुई मार्टीन आवय जेलेगेने. ह्या जोडयांक देवान 9 जाणां भुरगीं फावो केल्लीं. तांच्या पैकी 14 जाणां तांच्या ल्हानपणारस अंतरलीं आनी उरलीं 5 जाणां चेडवां भुरगीं. पयलें जावन मारिया, दुसरें जावन पावलीन, तिसरें सेलीन, चवथें लिओने आनी 5वें निमाणें सांत तेरेज. हांचें कुटुंब मध्यम वर्गाचें देखीवंत जिणेचीं तीं. तांचें दिसपडटें काम आनी कुटुंबाचे कायदे 17 पाळून जियेतालीं. 40 आनी 6 वर्साचे प्रायर तेरेजाची आवय कॅन्सर पिडेक लागून आपलो नितळ आत्मो देवाच्या हातांत फाटी ओपसून दिलो. त्या नंतर लुई मार्टीन आपल्या 5 जाणां दुवांक कान घेवन आलोन्सो नगराक पाट घालून लिझिया शारांत वचून रावलो. आवय नासलेल्या ह्या नेंतुळ्या भुरग्याक सुगुणांनी वाडोवचें चड नाजुकायेचें काम वापयन आनी तशेंच भयणींनी सांगाता मेळून केलें. तिणेंच बरयलां, हांव वाडून येताना हांवें देवाचो चड आनी चड मोग केलो. सर्व म्हज्या करण्यांनी जेजूक मानवंक हांव पेसाडटालीं. ताका केदींच अपमान करीन अशें व्हड सत्राये हांव घेतली. अशें वाडून येत आसतना एकलीच भयणी कार्मेल कॉवेंताक भरती जातात आनी तेरेजाच्या काळजांत ती देवाची एक सेवा करीचे म्हणली आशा उपजता. पूण कितें करचें? तेरेजाक तवळ 15 वर्सां प्राय. पूण जर कॉवेंताक भरती जायचे तर 16 वर्सां जावंक आसली. तेरेजा आनी लुई मार्टीन कॉवेंताच्या वडिलींक विचारल्या वेळार ती परवानगी दिना आनी उपरांत बिस्पाक मेळ्ळ्या वेळार तोय इन्कार करता. दोगांयकी बेजार जाता पूण कितें करचें? दुसरो उपाय ना. पूण सांत तेरेज अनेक उपाय सोदून काडटा. 1887 इसवी ती 13वा लियाम पाप साहेबाक पाद्रीपणाची ओर्द मेळिल्ले 50वे वर्स. त्या वर्साच्या जुबलेवा संदर्भी सगळ्या संवसारांतावन भक्तिवंत कातोलीक रोमाक पयण करून वेताले. तेरेजाचे आनी लागशिल्ले अनेक दियेसीन सांगाता मेळून पवित्र पयणार वेची मांडावळ केल्ली. तेरेजाच्या बापायक पयण करचें म्हळ्यार भोव संतोश. तो दोगां निमाण्या दुवांक कान घेवन रोमाक वचोंक तो भायर सरलो. एका आयतारा यात्रिकांक पापा साहेबाची मिलाकात म्हणून निर्णय जाल्ले. मिलाकात सुरू जाल्ल्या वेळार तेरेजाची सर्ती येता आसतना तेरेजा पापा साहेबा लागीं विचारलें, भोव भाग्यवंत बापा, विचारलें सांत तेरेज, तुज्या जुबलेवाच्या मनाक म्हाका 15 वर्साचे प्रायर कार्मेल कॉवेंतांत रिगोवंक तुवें सोडिजे. पापा साहेबाक ह्या नेंतुळ्या भुरग्याची उतरां आयकून अजापलो आनी कितेंच आनी ताच्या तोंडांतल्यान उतरां वळोवंक नात. आनी उपरांत थोड्या वेळा उपरांत पापा साहेब म्हणालो, देवाची खुशी वयर जाल्यार तूं रिगतलें म्हणून जबाब दिता. आनी थोड्या म्हयन्या उपरांत बिस्पा मुखांत पापा साहेब सांत तेरेजाक कॉवेंताक भरती जावंक परवानगी दिता. शेकी कार्मेलितांत ती कशेली जिवीत जियेली म्हणल्या विशयांत आमकां थोडी माहीत आसा. हाचे विशीं हांव चडीत कितेंच उलोवंक वचोना. पूण एकच वाक्यान सांगचें तर ती एक सादें गुपीत मोगाचें आनी खालतपणाचें जिवीत जियोवन आज आख्खे पोळी सभेक एक आदर्श तशेंच सर्गाची वाट चमकोवंक उजवाड आमकां दाखोवन दिवन आसा. ती जियेली फकत 20 आनी 4 वर्सांचें जिवीत. 1897
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕೆವಾದಿಚೆ ಪೀಡೆಕ್ लागून ती देवादीन जाली. 1918 ಪಾಪ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ 15ವ್ಯಾನ ಪುಣ್ಯವಂತು ಮುನ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆ. 1923 ಪಾಪ ಪಿಯೂಸ್ 21ವ್ಯಾನ ಭಗವಂತು ಮುನ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆ. 1925 ಪಾಪ ಪಿಯೂಸ್ 21ವ್ಯಾನ सांतीन मुन पासार्ले. तशेंच ऑक्टोबर 1 तारखेक हिचे फेस्त आखे पोय सभे संभ्रमकू त्याच पापा साहेबान पापा पियूस 21व्यान पासारले आनी तशेंच रोमान कॅलेंडराक सरशिले. 1927 ऑक्टोबराच्या 19 तारखेक पापा सान जुआन पॉल दुसऱ्यान सान तेरेजाक इगर्ज मातेची दोतोर नमुनो पासारले. इगर्ज मातेंत 14 जाणां सांतीन दोतोर आसात आनी तांचे पैकी एकली जावन आसा सान तेरेज. दुसऱ्यान मोगाच्यानो हो आतांचो काल नव्या सदनांचो काल जाल्यारी जायतो लोक आज तांच्या आध्यात्मिक जिविताक चड गुमान दिवन संपूर्णकायाची निसण सोडूंक पेसारता. आजकाल आमी व्हड व्हड बिल्डिंगा पळयता आनी जायतो आमी लोक आज बिल्डिंग फ्लॅटांनी वस्ती करून आसा आनी माळयेची मेटां सोडूंक आमकां चड कश्ट ना कित्याक आज लिफ्टां आसात. तशेंच संपूर्णकायचे कश्टांची निसण सोडूंक सान तेरेज आमकां एक सुलभाची वाट दाखयता आनी ती वाट जावन आसा तेरेजाची ल्हान वाट. तीच म्हणटा जेजूची म्हाका व्हरून पावोंक एक लिफ्ट हांवें सोदून काडिचें. सडवत आमी हेच्या लिफ्टांत वेट लिमीट आसा आनी इतलींच जाणां वचचें म्हूण आसा पूण सान तेरेज दाखयता त्या लिफ्टांत कितलीं जण वचूं येता आनी तातूंत वेट लिमीट ना. तर कसली ती वाट? पयलें जावन तिणें शिकोवची वाट जावन आसा वाट पातेनेची आनी आपणाकच परिपूर्ण देवाच्या हातांत सांडून घालची. देव आमचो बाप, आमचो मोगाळ बाप आनी आमी ताजी भुरगीं. जें कितें देव आमच्या जिवितांत करता तें आमच्या बऱ्याक. कितेंय आमकां घडूं, कितेंय कश्ट आमच्या जिवितांत येवं दी, आमच्या सर्गीच्या बाप्पान आमच्या बऱ्याक ते दिल्यात म्हणलें आमी केदी विसरनाये. कशें एक नेंतुलें भुरगें आपल्या बापाच्या उस्क्यार सुशेगात न्हीद काडटा गी, कसलेंच बेन ताका नांगी, तशेंच आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत सांडून घालीचें. तो आमकां आत दीत जाल्यार संपूर्णकायेच्या शिखराक आमी पावूं येता. दुसरें जावन तिणें शिकोवची वाट जावन आसा खालतेपणाची वाट. जेजू म्हणटा कोण ह्या भुरग्या बरी आपणाकच खालतो करता तो देवाच्या राजांत वर्त जातलो. पापा साहेब 11 पियूस अशें सांगता खालतेपण सर्गीच्या राजाक वचूंक एक गरजेचें शर्त. तेरेजाक खालतेपण म्हणल्यार देवाचे कुमकेविणे आमचे निमती कसलेंच जायना म्हणलें आमी समजून तेच परी आमी पेल्या लागीं ल्हानविकायेन आमी चलजे. सांतेरेज म्हणटा न्ही जाय की ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जावं जाल्यार उंच सांतीपणाक आमी पावूं येता. तिसरें जावन तिणें शिकोवची वाट जावन आसा मोगाची वाट. कार्मेल कॉवेंताक भरती जाल्ल्या उपरांत तिजें जिवीत सुलभाचें जावंक ना. बगार कश्टां संकश्टां मदें ती जैतवंत जाली. थोडी दृश्टांत दिवची तर एक पोटी कोवेंतांत कोयर झाडल्या उपरांत तिचे वडीलनीक एका कोणशार परत इलो कोयर दिसलो. ती रागार जाली. दुसरोने आयकोंक मेळ्ळ्यारी तेरेजान तें मोगान स्विकार केलें. हास्त्या तोंडान पेल्यासो आनी देवासो तिणें मोग साकलो. सकयल सिस्टरांनी पयस केल्ल्या जाणट्या सिस्टरांची सेवा करूंक ती मुखार सरली. हाचे मुखांतर सान तेरेजा आमकां शिकयता की जर आमचें तें मोग आसा आमी देवाचो मोग करता. चवथें आनी निमाणें जावन तिणें शिकोवची वाट जावन आसा साद्या मागण्याची वाट. जर आमी देव मुखार रावून मागो आशेता तर आमचें तें आसूंक जाय एक नितळ काळीज. कित्याक देव आमचें भायलें रूपणें पळयना बगार भितर आमचें नितळ काळीज पळयता. आनी देवाक व्हड व्हड मागण्याची गरज ना. सान तेरेजाक सादें मागणें म्हळ्यार जें कितें हांव चिंतां, जें कितें हांव उसारतां, जें कितें हांव आदारतां हें सर्व सोम्याक मानता तसलें जावंक जाय
आनी थंयच हर एका मिनटा हांवें करचें सादें मागणें जावन आसा. मोगचनो, ही जावन आसात सांतेरेजाची ल्हान वाट, आयकूंक सुलभ पूण पाळूंक कश्टाची. पूण आमी ह्या वाटेन चलोवंक वा समकूंक प्रयत्न करया. 11व्या पियुसान सांगचे प्रमाणे भांगारा सारक्या सादेपणाची वाट. हे वाटे विशांत सांतेरेजान जोडली ती गूंड जनवाय चिंतना उगडास घेता आमच्या सोम्याच्या त्या उतरांचो. बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, तुजी स्तुती हांव करतां, कित्याक ह्यो वस्तू जाणट्या आनी बुद्धवंतांक तुवें लिपयलाय आनी ल्हानांक त्यो उगडलाय. तुमकां सोमेस्तांक हांव बरें फेस्त मागतां. देव बरें करूं.